आयची ग्रामसभा व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्ली कारण प्री मॉन्सून आशिल्ली आणि काही पावसाक लागून काही अडचणी जातात तो विषय आशिल्लो इम्पॉर्टंट। दुसरो जो विषय आशिल्लो आमकां येणाऱ्या पावस म्हणटा उदकाचो लोकांचो इम्पॉर्टंट विषय आशिल्लो। ह्यो काही गोष्टी इम्पॉर्टंट डिस्कशनाक घेवपाक जाय पण फाटली प्रोसिडींग कन्फर्म करून ना तेज आमी ते फुडें व्हरूंक शकना जाले। आमकां आमी ग्रामस्थांक खातीर रिक्वेस्ट केलो की बाबा फाटली प्रोसिडींग आसा जाल्यार कितें आसा घालून फुडें या अशें आयकून ग्रामस्थ घेवपाक तयार नासले म्हणून फुडें धुकळ्ळे आसा। फाटले कांय काम वार्ड नंबर 2 ती कामां जाल्ली एकूच कडेन खड्ड्याचेच विशय आशिल्लो ते आयकून तेंचे कांय आक्षेप आशिल्लो म्हणजे ते आक्षेप आसा जाल्यार सुद्दां आमी ते नेक्स्ट ताका घेवया अशें रिक्वेस्ट केलो पण ते ग्रामस्थ मानूना ताका लागून ते फुडें धुकळ्ळे। ग्रामसभेतल्यान प्रोसिडींग वाचता तेन्ना लक्षांत येयलें की प्रोसिडींग आसलें सारकें बरयलें ना। जी कामां आमी हें केल्ली ब्लॉक कर म्हणली कित्याक काम इनकम्प्लीट आसली। काम जाल्लें नासलें त्या कामां आमी बिल कंप्लिशन दिन व्हिडिओ धाडला। व्हिडिओतल्यान बिलय म्हाका दिसता जाला तें कशें जालां तें आमकांय खबर ना पूण जेन्ना प्रत्यक्ष आमी वचून जेन्ना तें पळयलें की ते पेवर्स आहाय ते लोकांक हितून धारोमांडार मांडपाक आसले ते लोकांक फोबी आसा आनी हें काम केल्लें आमगे खुद पंचा गोवान केलां। खड्डे पंचा गोवांचें काम केलां दुसऱ्या टेंडर दुसऱ्या लायसन घेवन काम केलां पूण कोणी काम केलें म्हाका कांयच फरक ना पूण जें काम करता तें वेवस्थीत सारकें निवळ उरपाक जाय आनी ताका 5 वर्स तरी लायफ उरपाक जाय। पूण आतां पळोवंक गेल्यार 1 म्हयन्या पयलीं काम केलें तें पळोवंक गेल्यार आतां सध्या पेवर्स नाय लादी सारकी नाय कोणा गाडीन फुटपाथ करपाक तो ना तरी आसतना आमगे पंचायतीन ताका कंप्लिशन दिलें आसा। जी कंप्लिशन दिला तेजे वयल्यान ताका बिल पास जातलें आनी 3 ग्रामसभा जाल्यो आमी बोवाळ मारताय की ती पेंडींग दवराय कामां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमकां काडाय काम वचून पळयात तुमचे कांयच जालें ना आनी हे कंप्लिशन दितना आमगेल्या पंचायत बॉडी मिटिंगे पास जालें ना। एक सरपंचान हे कंप्लिशन दिलें आसा हे कशें तो सरपंच दिता टेंडर फ्लोट करतना तशेंच केलें आहा खड्डे काम आसा ती एकूच त्या पंचायत गोवान गेली आहा आनी प्रत्येक काम इनकम्प्लीट आसा आनी सारकी कंप्लीट केलें ना। सेकंड आसा हिंगा बाळ्ळी पंचायती सोसायटी आसा आनी पंचायती मदीं पेवर्स घायले आहाय जवळ जवळ 5 मीटर सुद्दां नाय पूण तेजे बिल आतां 30 लाख तेजेर हांवें इन्क्वायरी मारली इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागलो तेंय केलें ना। तें करून आसतना तेगे बिल पास जालें पयशे काडले वॉटरशेड डिपार्टमेंटांतल्यान पयशे पास जाले आहाय 10 कोटी तेजोय मिसयूज खूब जालो आहा तेजी डिटेल मागल्यार आमगे पंचायती बॉडीन कांयच ना।